तुझे समोर आया बलिदान घालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता पविस्नानान आमकां नवे रसन केला पविसभेत आमकां नवे मिसांव दिला तुझ्या उपकाराक गर्गा पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उदराय कोंगत्रेता जिणेन तुझ्या विभाग येता संतोषान व्हड उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्या तुका भेटयता तुझे कुडीचे आमी मिस्तीक दिसते सांदे तुझ्या जिव्यातल्यान आमी ल्हान व्हड कुंदे तुझ्या उपकाराक गर्गा पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय कोंगत्रेता जिणे तुझ्या आमी भाग येता तुका भेटयता पविस्नानान आमकां नवे रसन केला पविसभेत आमकां नवे मिसांव दिला तुझ्या उपकाराक गर्गा पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय कोंगत्रेता जिणेन तुझ्या आमी भाग येता संतोषान व्हड उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्या तुका भेटयता तुझे कुडीचे आमी मिस्तीक दिसते सांदे तुझ्या जिव्यातल्यान आमी ल्हान व्हड कुंदे तुझ्या उपकाराक गर्गा पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय कोंगत्रेता जिणे तुझ्या आमी भाग येता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन अर्घ बलिदान भेटोवंक आनी आमचे मागणे देवा थंय उबारूंक आमी सांगता जमल्या आयची देवस्तुती देवाचेर विश्वास दवरून कळनासतना मागोवंक आमकां आपोवणें दिता आपणाक उलो मरतेल्या सोमेस्तांक देव लागीं आसा मागण्या मरिफात आमी देवाक लागीं सरच्याक आनी आमचो भावार्थ तीर करच्याक गरजेची कृपा ह्या मिसा वेळार मागया आज आमी मोरयार सोडेलिटीची भुरगीं आमचो वार्षिक दीस आचरण करता मोरयार सोडेलिटी
जीन लिओनिस म्हणल्या एका जेजुईत याजकान 1563 इसवेंत मोर्यार सोडालिटी आरंभ केली. ह्या सोडालिटी मुखांत भुरग्यांक मोरयेच्या मेटांनी सोलोवंक, मोरयेतेन दृढ पातयेंनी सोडोवंक, मोरयेचे देवासपण आसा करूंक मोर्यार सोडालिटी आधार जावन आसा. आज आमी आमच्या फिरगतीच्या मोर्यार सोडालिटीच्या सर्व भुरग्यांक तुका समर्पितांव. आमी सर्वांनी मोरयेच्या पावलांनी चलोवंक, नितळ आनी निश्कळंक जिणी जियोंक, तशेंच तिचे सवे जेजू क्रिस्ताचो चड आनी चड लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक जाय आसली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाची तेसावां हे परी आसात. मोर्याळ सोडालिटीच्या फेस्ता संदर्भी अर्गा मीस दितात. मोर्याळ सोडालीची भुरगीं 80 वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भार लिल्ली मोरास फातिमा वाडो, जल्म दिसा संदर्भार अर्गा मीस रोनाल्ड लोबो कोसेसांव सायबिणीसो वाडो, जल्म दिसा संदर्भार अर्गा मीस सान्वी रियोना डिसोजा आनी रिशोन शॅनन डिसोजा मदर तेरेजा वाडो, ऑल्विन डिसोजा पंपे वाडो, क्लॅरियो सरिता डिसोजा लुट्स वाडो. बऱ्या भलायके खातीर फ्लेविया कुटीना आनी कुटुंब बाळूकचेस वाडो. देवानी जाल्ल्या पासो तो मिसां हे प्रिय आसात. अनिल बुतेल्लो हाचे खातीर सुषमा आनी एन्सिया बुतेल्लो सांत आंतन वाडो, क्लेमेंट लॉरेन्स पिंटो आनी कुटुंब हांच्या खातीर सेलीन पिंटो मदर तेरेजा वाडो, फॉस्टीन कास्टेलिनो हाच्या खातीर कार्मेल कोवेंत मुडुबिद्री, देवादीन रेमंड अंद्रादे हाच्या खातीर अनिल जॅनेट अंद्रादे कार्मेल वाडो, अलेक्स लोबो हाच्या खातीर सेवरीन सेरावो बाळूक जेज वाडो, घरच्या आल्मांक ऑल्विन डिसोजा पंपे वाडो. आज जन्मदिवस आचरण करची हे परी आसात. फ्लोरिन डिसोजा सांत आंतन वाडो, जेन मार्गारेट डिसोजा पंपे वाडो, चेतन लॉयड नोरोना कार्मेल वाडो, प्रशांत डिकॉस्टा कोसेसांव सायबिणीसो वाडो, इना मेलिटा रोड्रिगस मदर तेरेजा वाडो, लिओन रोड्रिगस वेलंकनी वाडो, सान्वी रियोना डिसोजा मदर तेरेजा वाडो, रिशोन डिसोजा मदर तेरेजा वाडो आनी जेडन लूक तावरो कार्मेल वाडो. ह्या सर्वांक जन्मदिवसाचे शुभाशय पाठोवन देवाची आशिर्वादां आज तशेंच मुखल्या दिसांनी तांकां फावो जावं दी म्हणून मागया. हे मिसाचें बलिदान योग्य रितीन आमी भेटोवंक फावो जावचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवा तावन आनी आमच्या भाव भयणी तावन बक्षाने मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सावकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवाक, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी.
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्याक सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा सर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप रेफिदिमांत आमालेक आयलो आनी तो इस्रायलितां कडेन लढायेक देवलो मोइजीन जोशवाक म्हळें आमच्या खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी आमालेका कडेन लढाय करूंक भायर सर फाल्यां देवाची बेतकाटी हातान धरून हांव दोंगराच्या शिकाराचेर रावतलो जोशवान मोइजीन सांगले प्रमाणे केलें आनी तो आमालेका कडेन झुजलो मोइजे आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिकाराक गेले मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल प्रजा जिखतली हात सकला घालतना आमालेक जिखतलो पूण मोइजेचे हात वळले देखून तांणी एक फातर हाडून ताचे पंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो आरोनान आनी हुरान ताचे हात उबारून धरले एक कुशीन एकल्यान आनी एका कुशीन आनी एकल्यान अशे ताचे हात दीसभरासर थेर रावले आनी जोशवान आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकाचेर जैत वेलें देवाचें उतर हें सर्वेस्पोरान रसला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार सर्वेस्पोरान रसला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार हांव मोजे दोळे उबान पर्वताक पळयता थंय ताव न्हंयन चल्या म्हाका दार खंयचो सर्वेस्पोरान रसला
सर्गांनी संसार ताचे तावन येता म्हाका अधिकार सर्वेस्परान रचला सर्गांनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार तो तुजो पांय आदलूंक निसरूंक दिना जावं तुजो राखणो तो केदींच न्हिदचोना नाम इस्रायेलीच्या राखण्या न्हिदना जेमना सर्वेस्परान रचला सर्गांनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार सर्वेस्परान रचला सर्गांनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भोवमोगाच्या पुता, पूण तूं तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सतमानलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या भावार्था मरिफात तुका तारण दिवंक शकता तसले जाणवायेचे भांडार तें. देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक वा सुखी तिदवूंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त परतो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जट्टी करूंक घेवचो आसा त्या जेजू क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आणगण हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. ससनिकायेन तांकां बेश्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. देवाचे उतर हे उद्गार. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिन्नां पारकितात आसले. हालेलुया सगळी गावया सोम्याक हरसिया. हालेलुया सगळी गावया सोम्याक हरसिया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. धैर्य सुखे नासतना सदांच मागणे करीजे म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एक शहरांत एक निती करता आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशांची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. न्याय करण म्हज्या दुस्मनातले आमालेक म्हूण सांगलें. एकलो न्ही बागार तो एक समुदाय इस्रायलाचेर जगणें करूंक आयिल्लो परजेचेर. आनी त्या वेळार मोइजे दोंगराचेर वयर वचून देवा लागीं मागणी करता आनी ताचे हात वळलेले वेळार ताका हूर आनी ताचो भाव मोइजेचो आरोन ताका ते सपोर्ट दितात. आमकां मागण्यांत
आधार गरज आसा सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागचें भोव वर्ते मागणें एक एकल्यान करचें वय पूण आमी जर तर सगळ्यां समुदाय सांगाता मेळोन मागणें करता एका मनान खंडी जावन त्या मागणें देवाक चड मानवता आनी त्या मागण्याक बळ मेळटा आमी पळयता मोइजेन केल्लें मागणें देवाक तें मानवलें आनी इस्रायल प्रजेक आमालेकाचेर ताका जैत मेळ्ळें आमकां तो पळोवंक मेळटा सुवार तेज्या वाचपान ती एका विधव स्त्रिये विशयान ती अस्कत जुदेव समाजांत विधव म्हूण सांगल्यार ती लेखाक येनातली तांच्या लागीं सकत ना तांकां सपोर्ट करतलीं कोणी नात आनी असली एकली स्त्री अनितीचो नितीदार म्हळ्यार ताका देवाचे बिरान ना मनशाची परवा ना तसलो मनीस तो कोणाक कसली नीत दिता ताका कोण बरें करता तांकां मात्र तो सपोर्ट करता नीत दिता असल्या मनशा लागीं ती स्त्री सदां नीत येता आनी मागीर ताका लज दिसली जायचे कित्याक म्हळ्यार मनशाक एक पब्लीक इमेज म्हणून आसता हेर मनशां काले म्हणटात गे म्हणून आनी ताका देखून अकरेक तो आयकता आनी तिणें मागलें तिका नीत कर्ण दिता आज मोरयाळ सोडेलिटी भुरगीं चलयो तांचें फेस्त आचरण करतात आमी प्रस्तावनांत आयकल्या प्रमाणे ह्या सोडालिटीचें मूळ स्थापन 16व्या शतमानाक येता 1560 आनी 3 इसवेंत बेल्जियमाचो जेजुईत पाद्राप जीन जॉन लुवेन हाणें ही सोडालिटी स्थापन केल्ली उपरांतल्या वर्सांनी वाडत आयली आनी आज सगळ्या संवसाराचेर आसा ह्या सोडालिटीचो उद्देश वतो काल्याक म्हूण सांगल्यार मोरी माई सगळ्या पुवी सभेंत सोडवणेच्या चरित्रांत वर्ती विनवणेकार मजतदार विनवणी करतले सोडवणेच्या चरित्रांत आनी ताका देखून तिजें भक्तीपण केदळ आमी करता ती आमच्या सांगाता मागता आमच्या उद्देशां खातीर आनी तो वळू आमकां जिणेक ती आधार दिता देखून हें भक्तीपण वेगवेगळ्या रुपांनी आज सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले आमकां पळोवंक मेळटा जेंटलमॅन्स सोडालिटी दादले मनीस आसा तांची सोडालिटी आसा हांगासर आमकां चलयां भुरग्याची सोडालिटी आसा मागण्याची रूच तांकां दिवंक आनी तशेंच भक्तीपण जिणेंत तांणी आपणावंक आनी अशें सदांच देवा लागीं रावच्या खातीर गुणांनी वाडच्या खातीर ही सोडालिटी आसा आनी आमी पळयता ती कालें करतात मागणें करतात खंडी जावनी आनी भायर पोर्तुगो लागीं आमी पळयल्यार आमकां सोबीत चार्टां दिसतात फाटल्या दिसांनी तांणी तांच्या सोडालिटीच्या ह्या मिटिंगाच्या वेळार तयार केल्लीं चार्टां मोरयमाये विशीं विंगड सोबीत आसात पाटी येता आसतना तुमी एक दिश्ट घाली येता तांकां भुरग्यांक उत्तेजन दिवच्या खातीर एक मोरयेचें नांव आसा आनी ताका संबंद जाल्लें विवरणी थंयसर आसा तुमी तें पळोवं येता आनी खंडी जावनी तांच्या वावराक तुमी उत्तेजन दिवंक जाय आमी ह्या दिसांनी आमच्या फिरगजींत तशेंच हेर घडये चुनावण वाड्यांत चलयता जेजून ह्या संवसारांत येता आसतना देवाचें राज प्रगट केलें आनी तें ताणें प्रगट केल्लें राज तें थंयच ताणें रावोंक ना बगार सर्व काळांनी सक्कड जाग्यांनी पावच्या खातीर सोम्यान पवित्र सभा स्थापन केल्या आनी ती आज पवित्र सभा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारून देवाचें राज विस्तारोवचें ताजें फळ लोकांक पावीत करचें काम करीत आसा आनी हर एका फिरगेजेंत गोवळीक परिशद होत्तो वावर करता जावं पुरो परिशद आसा वेगवेगळी संघ संस्था आसा संघटन सगळ्यांनी मेळून आमी कालें करचें म्हळ्यार जेजूचें मिसांव आमी तें चलोवचें मुंदार दवरचें आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सान्याक आनी तशेंच समाजांतल्या सर्वांक बरेंपण करीत वचें तें जावन आसा जेजूचें काम आनी ह्या दिसांनी आमच्या दियेसीजींत आमी गोवळी परिशद ह्यो नव्यान करता आमच्या फिरगजींत ती गोवळी परिशद नव्यान रचता 2023 म्हळ्यार जानेवारी 1 तारीख येता न्हू नवी गोवळी परिशद ती कार्यारूपाक येता ताका तयार जावन हे विंसवण चुनावण आनी प्रचलता आमी कितें गमनान दवरूंक जाय ह्या वेळार कितें म्हण सांगल्यार आमी वाड्यांत आमकां प्रतिनिधी जाय थंय गुरकाराच्या अवधी संपता थंय गुरकार जाय असल्यांक आमी विंचूंक आसा काले आमी मतीन दवरचें तवळो काले मतीन दवरचें म्हूण सांगल्यार पयल्यान पयलें आमकां वेगवेगळ्या मनोभावाचे मनशां आमकां पळोवंक मेळटात विंगड नोमणेचे एका कुशीन आमकां पळोवंक मेळटा वरती उर्बा आसा आनी तांणे मागीर काम करूं जाय तशें मुखेली आमकां मेळटात आनी एका कुशीन आनी एक स्ट्रीम आमकां पळोवंक मेळटा पयस रावून केदाळाई टिका या कितें म्हणी सुखी सोदून काडचे तसले हे आसतात थोडे एका कुशीन हेय आसतात मदेगात व्हडलो जमा आसता तटस्थ रावन पळोवची आमकां पळोवंक मेळटात
ह्या वेळार आमी खालें करूंक जाय की म्हूण सांगल्यार आमी बऱ्या मुखेल्यांक आमच्या फिरगजेन हे फिरगज कुटुंब वाडो आमकां मुखार वरचे तले मनशांक आमी विंचचें आनी विंचल्यान आनी त्या खातीर काम करचें तें भोव गरजेचें. तांकां उपरांत तरबेती आसतली पूण आमी हे संगती गमनांत दवरचे. थोडे फावटी चिंचे आसा हांव नातल्यार वावर मुखार वचना म्हणून म्हळ्यार केदाळे हांव तूं जाय एकत ए टिमांत हांवें कॅप्टन जायचें नातल्यार बी टिमांत कॅप्टन जायचें ते नातल्यार सी टिमांत कॅप्टन जायचें खंयच्या कडेन हांवें कॅप्टनूच जावन उरचें केदाळे लिडर हांव तूं खंय गेल्यार देखून पळोवचें खंयच्या कडेन अवधी संपता थंय जावन आनी एकाक पांय दवरचो मागीर एक कडेन केदाळे हांवें हायलायट जावन उरचें. व्हेरी बॅड लिडरशीप बरें मुखेलपण न्ही. कित्याक म्हळ्यार बरो मुखेली कालें करता म्हळ्यार हेरांकी अवकाश दिता आनी रुपीत करता. केदाळे हांवें ते कडेन तो आनी एक कडेन उरचें जाल्यार तें बरें मुखेलपण खंडीत न्ही. तें कालेंक म्हूण सांगल्यार एटेन्शन सिकींग पावर हंग्री लिडरशीप. कालेंक म्हूण सांगल्यार कुशाल्या खातीर थोडे फावटी म्हणटात कालें म्हळ्यार एक फावटी 4 चाकराच्या वाहनाचेर गेल्या उपरांत मागीर 2 चाकराच्या वाहनाचेर बॅलन्स मेळना गे देखून तांकां केदाळे 4 चाकराचेंच वाहन जायचें तांकां तमाशाक म्हणचें. तशें केदाळे अधिकाराचेर तास जाय बरें लिडरशीप न्ही तांणी हेरांकी लिडरशीप दी जाय हेरांकी तवळ मात्र तें बरें लिडरशीप म्हणटात. मागीर थोड्यांक अशें आसा कालें म्हूण सांगल्यार राष्ट्रीय मट्टार वचून सेवा दिल्या उपरांत MP जाल्या उपरांत पंचायताचे चुनाव येताना थंय तांकां येवन कंटेस्ट करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार थंय जालें अवधी हांगा पंचायताचो मेंबर म्हणून म्हाका जायचे कित्याक म्हळ्यार कालें म्हणून करन हांवें खंयच्या कडेन म्हणून एक चुनावणेंत जिखून येचें तें कालें करता की म्हूण सांगल्यार स्वार्थ दाखयता. राष्ट्रीय मट्टाचेर सेवा दिल्या उपरांत मागीर उरल्यांक आमी तयार करचें पाठिंबो दिवचो आनी तांकां निर्देशन दिवचें डायरेक्शन दिवचें सपोर्ट दिवचो तशें जाल्यार बरें मुखेली जाय. देखून आमी एक फावटी राष्ट्रीय मट्टाक गेल्या उपरांत मागीर परतान पंचायताच्या कुशीन पळोवचें तें बरें मुखेलपण न्ही. थोडे फावटी आमी मुखेल्यांक विसता आनी ताज्या मागीर तांकां तूं सोडटा सगळो वावर करूं. देखून थोडे फावटी येवन म्हणटात म्हज्या लागीं हांवें गुरकारपणाक राजिनामे दिवचे गी काल्याक तुजो वेळ जावना न्ही काल्याक म्हूण सांगल्यार जाल्यार पुरो हांवें तें करचें पडटा. काल्याक म्हूण सांगल्यार उरलीं बरी कोणी कांय हात दिनात देखून हांवें एकल्यांत करचें सकाळीं बरी म्हाकाय काम आसा. देखून आमी चुनावण्यांत विंचता आसतना बऱ्या मनशाक विंचचें सांगात आमचो सहकार आनी पाठिंबोय दिचें. तांकां विंचल्ल्यांक तांकांत रात आनी दीस आमी कालेंक म्हूण सांगल्यार तकली दाडावन सोडची न्ही. आमकां जबाबदारी आसा कलें काम आसा जाल्यार तांच्या हाताक आमी हात मेळोवंक आसा तेंय आमी गमनांत दवरचें भोव गरजेचें. मागीर एक पंगड आसा हांवें व्हडलो म्हळें कालें म्हूण सांगल्यार तो लायट पेटना हें फॅन घुवना मागीर थंय उदक येना कालें नातल्यार कालें सांगतें आसाचें बरें सजेशन्स आर वेलकम पूण सांगात हांवें कालें करी येता तें बरें मनीस जाय त्या जाल्यार मात्र काम सकडी सारकें येता. काली पयस रावन सांगल्या पावना सांगचें बरें ऑब्जर्व करचें पूण सांगात आमचें कामी आमी करूं जाय. ताज्या फाटल्यान कालें आसता हें सोमाना तें सोमाना गेल्लो तूं मुखार येता आनी त्या मागीर गेल्ली तूं मुखार येता तूंय ये मुखार आनी येवन कर त्या जाल्यार तुकाय अवकाश मेळटा. एक कारण आसता की म्हूण सांगल्यार काल्या खातीर टिकायक म्हळ्यार ते मेळनातले ग्रेप्स केदाळे आंबोटूत ते देखून एका दोळ्या मेळनातल्यार ते ग्रेप्सा विशयान केदाळे सांगते रावचे कित्याक म्हळ्यार समाधान जाता पर्यंत भितर आसले भायर येता पर्यंत त्या ग्रेप्सा विशयान उलयते रावचे द्राक्षा विशयान. ताज्या बदला कालें करीत म्हळ्यार मस्त अवकाश आसा फिरगजेन काम करूं सेवा दिवंक आनी परत आनी तूं एक कडेनातले एक कडेन करी येता. आमकां जर तर नांवाची गरज ना आनी तूं पयशे कांय मेळनात सेवा दिवचें त्या सेवा दिवच्या खातीर विंचोवन तूं काडीचे आनी नेमाक पडून तूं करीचें म्हण कांय ना मस्त अवकाश जाता येवन करी येता आनी फिरगज बरी ग्रेस्त करी येता कालें घटमूट करी येता क्रियाळ करी येता आनी ताज्या उपरांत बरी करी येता साध्य आसा मस्त अवकाश आसात. आनी एक तिसरो वर्ग आसा तो लागीं म्हण सांगल्यार आमी तेणें येना येणें येना कोणा कडेन उलोवचें ना आमकां काल्या पाट जायचे. आमी आमचो कायदो बांदला जालें मिसा गेल्या जालें मागणें केल्या जालें मागीर कोणी कालें करनात. हे सारकें चिंतप न्ही कित्याक म्हळ्यार एका दोळ खंयच्याय गांवांत सरकार बरो चलना जाल्यार एक ते अधिकाराचेर बशिल्ले मनीस ते आनी 50% कोण म्हूण सांगल्यार
आमी कालें सारकें चलना म्हणटा पळय आमी पर्ज आमी कित्याक म्हूण सांगल्यार 50% जबाबदारी आमच्या कडेन आसा ते सारकें कोण करनात पळय तांकां सारकें करचें बरें करचें काम आमचें जर तर आमी वगत बसता 5 वर्सां म्हणसर तांकां कांय बाजूलें म्हणलें बरें करतात ते कित्याक म्हूण सांगल्यार कोण विसरना म्हूण कोत्ता देखून खंय मनीस पर्ज ते जागृत आसात ते मुखेली केदाळे न्हिदून पडनात आनी तांय मागीर वायट करूंक वचना कित्याक म्हळ्यार तांकां विसरतात म्हणल्यार भिरांत आसा त्या देखून आमी परजेनी कालें करचें म्हळ्यार आमी काली तांकां जागे ते रावता आसतना आमचो सापोर्ट दिवंक आसा आमी तांकां पाठिंबो दिवंक आसा वडोल सांगले प्रमाणे काली विंचून दांड मागीर आमी वगत बसचें न्ही हर एका कामांनी हाताक हात दिवन काम करूंक आसा चुकल्या वेळार आमी ताका ती दिवंक आसा आनी सांगूंक आसा अळें अशें केल्यार आमचो वाडो बरो उरना अशें म्हणून जिखून आयल्या उपरांत आमी आमची जबाबदारी काडूंक आसा कोण पळय जिखून येता ताणें वाड्याची जमत तातूंत चलता आसतना आतां आमी सगळें स्वंत प्रार्थना करया म्हणटा आसतना गुरकार्यान तें पावस जाल्यार ती जमत कशी बरी चलता बरी चलना देखून खंयच्याय वाड्यांनी थोडे फावटी हांवें पळयलें काल्यांक म्हूण सांगल्यार एक कडेन तावन एक कडेन वाड्या जमत येता आसतना एक कडेन तावन आनी एक कडेन पावतना त्या वाड्या जमतींत निमाणें प्रार्थना करया म्हणटाना गुरकार येवन थंयसर पावता बऱ्या रितीन चलना देखून पयलें काल्यां म्हळ्यार आमी सारक्या मनशांक विंचून काडचें कशें कळटा सारके मनीस आमी फाटल्या दिसांनी पळयल्यार कळटा 2-3 वर्सांनी कोण केदाळे वाड्या जमतीक येता कोण निस्वार्थपणी सेवा दिता नांवा खातीर न्ही आनी ताज्या मागीर कोणा लागीं बरें मन आसा आनी ताज्या उपरांत कोणाक इगर्जे विशयांत खंत हुस्को आसा त्या मनशांक आमकां पळयतना कळटा तांकां आमी विंचून काडल्या जाल्यार काली नांवा खातीर अधिकारा खातीर आनी तूं कांय ना जेजू काले म्हणटा म्हण जाल्यार तुमचीं नांवां सर्गींच्या राजांत बरोवन दवरल्यात आमकां कोणाक की काम करतले हांगा सांबाळ म्हूण ना आमी कालें करचें म्हळ्यार देवाच्या राजा खातीर वावर करचो आनी त्या खातीर इनाम देव दिता ताजे वरतें इनाम आमकां कोणाकी जाय जें म्हूण ना ताका देखून आमी विंचून आयिल्ल्यांनी विंचतल्या मनशांनी एक चिंतप सारकें मतीन दवरल्यार आमकां बरें करून आमची गोळी परिशद चलोवंक जाता आमचे संघ संस्थे चलोवंक जातात आनी त्या मागीर आमचें सगळें फिरगस कुटुंब बऱ्या रितीन चलोवन मुखार व्हरूंक जाता ही चिंतना आमच्या मतींत आमी दवरया मुखल्या दिसांनी चुनावण चलता आसतना देखून थोडे फावटी अशें आसा आतां नेक्स्ट कोण तूंगी ताका कांय मन आसा जाल्यार तो म्हणटा ना भाव न्ही म्हणून देखून चुनावणेची प्रक्रिया वाट चुकोवची न्ही कालें म्हूण सांगल्यार तूं जाताय की ना ताका एक टीम येता इगर्जी तावन आनी ताज्या मागीर ती सांगतात आळेले नियम आसात अशें करूं म्हणून ताजे पयल्यान अर्दें चुनावण तुमी चलोवचें न्ही तुका ताका आका म्हणून परा वगत रावा आनी भायर वेळा पट्ट्यान गेल्यार मागीर सांगता हांव त्या प्रमाणे केल्यार पुरो सारकें जाता देखून पयल्यांत तांचें काम तुमी अर्द्या अर्द कर्ण संपयनाकात रावा इल्लेशें पेशन्स आसूं दी मागीर समाता सगळी मोगाळा सोम्या जेजू ह्या संवसारांत तूं मनीस जावन आयल्या वेळार सर्गींचें राज तुवें परगट केलें आनी तें राज ह्या संवसारांत मुंदारून वचचे खातीर पवित्र सभा तुवें आसा केल्याय आनी पवित्र सभेंत वेगवेगळे आपोस्तलीक मेळ आसात वेगवेगळ्या नमणेची सेवा आसा आनी तांतूं आसा मोरयाळ सोडेलिटी तुवें कुर्सारूम कळटा आसतना मोरयमायेक आमकां समर्पण दिली आमची मजत करच्या खातीर विनवणी करच्या खातीर आमच्या पासत आनी तशेंच आमच्या सांगाता आसच्या खातीर तुजी आवय मोरी माई संवसारांत वेगवेगळ्या जाग्यांनी दिश्टी पडल्या पयस गेल्यांक तिणें लागीं हाडलां आनी हो म्हयनो तिच्या भक्तीपणाक भेटोवन दिलो जावन आसा तेरसाक आज आमच्या फिरगजींत मोरयाळ सोडेलिटी चलयो आज तांचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भाचेर हांगासर हजारांची पिंतां आनी कोंतां तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ती नेसलेलीं ती सदांच मोरयमायेच्या सांगातपणान आदारान जिणेंत बऱ्या गुणांनी जिवंक आनी तशेंच आदर्श व्यक्ती जावंक गरज आसची तुजी विस्तार आशिर्वादां बेसांवां ह्या पिंतांचेर आनी तशेंच कोंतांचेर तूं घाल म्हूण आमी तुज्या लागीं खालतीकायेन मागता हे मागणें सोम्या तुका समर्पिता मोरयमायेच्या मजतीन आमेन.
पाटी वसा भुरगीं तुमच्या जाग्यार वसा. सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यार गर्भी सांबावलो अवकार मरियेतान जल्मलो पांच काल ताणें कस वसले ताका कुशार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवाच्या उजव्यार बसला तेन्तान जिवा आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतालो सतमंतान पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्साने कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमी उसारलेल्या आमच्या पातयेन आनी भावार्थान सर्गीयाच्या बापा लागीं आमच्यो गरजो आमी आतां उसारुया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आमच्या पापा साहेबान धर्माध्यक्षांनी ह्या जगांनी सर धार्मीक भाव भयणींनी मागण्या मारिफात आमकां तुज्या परजेक तुजे सरशी हाडूंक तांकां सक्तिवंत कर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरून राष्ट्रांत नीत आनी शांती स्थापन करचे खातीर निरंतर वावरूंक तांचे थंय बरे मोन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगस कुटुंब मागण्याचे बुन्यादीचेर बांदून हाड. आमी सर्वांनी माया मोग आनी एकवटान जियोंक आनी संवसारार तुजे साक्षी जावंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुजो दैवीक सांगात पटे तांकां बरी भलायकी फावो कर आनी तांचे कस सोसूंक तांकां बळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी मागण्या थंय असक्त दाखोवन तुज्या पुताक विश्वासी रावंक आनी बरो फुडार बांदून हाडचाक तांकां तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा घाल तुजी विस्नार आशिर्वादां मरियल चोडलिटीच्या संध्यांचेर मरयेक आपली आदर जावंक घेवंक तिजे शेगून आमचे जिणेंत रुता करूंक आनी तिच्या पुता जेजूक मानवांची जिणी जियोंक आम्हा सर्वांक तुज्या कुडपे देण्यांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकरिस्तीक बलिदानान वांटेली जाल्ल्या आमी जिणयेंतल्या कश्टा वेळार कळनासतना मागणे करूंक आनी देर साणीनासतना तुजेर पातयेवन जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक गडभर मावणपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या बापा आमी उसारलेली सक्कड आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता. आमकां तुज्या भुरग्यांक कितें गरज आसा तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. तुझे मी सा
बापा हो फळ वावरासो गुर्तामच्या मोगासो कालत्या काळजार वरत्या मोगान तुका भेटोसो यात्रीक जिणे पळणार आमकां सोपून दिता पातकी आमी तरी मारून घेवन मागता बापा आमकां पाटय दैवी तुझे वेसाव कुरपेन आमकां नेटय पायच्या तुझे मिसाव बापा आमकां पाटय दैवी तुझे वेसाव कुरपेन आमकां नेटय पायच्या तुझे मिसाव पायच्या तुझे मिसाव घे बापा हो फळ वावरासो गुर्तामच्या मोगासो कालत्या काळजार वरत्या मोगान तुका भेटोसो गुर्तामच्या मोगासो कालत्या काळजार वरत्या मोगान तुका भेटोसो घे बापा हो फळ वावरासो गुर्तामच्या मोगासो कालत्या काळजार वरत्या मोगान तुका भेटोसो भाऊ बहिणीनो आमचे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नैक्य पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळ काय आमकां दी तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचे मन पातकांतले मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मांत दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवांतपणांत जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें
आपल्या महिमेवंतू सग प्रवेश वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तळपारांचो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस मोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सुमया जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्र पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोम्या जेजून देवाची आमकां वळख केल्या. देव आमचो बाप म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिला आनी आमकां मागोवंक शिकयलां. ताच्या उतरांनी सर्गीयाच्या बापा लागीं सांगाता मेळून म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सगळ्या आसूं. तुमची सगळ्या आसूं. मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संक वेतांव ती आमचे जट्टी आनी केस तडयना जावं, पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया, सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराच्या आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडता. ह्या सोमयाच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सोमया तुवें म्हजे उतर आमचे बाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचो हांव सोदून करेन जिवीत, तूंच जिवानी जीवनपण म्हाका पाय सर्गाक शाबीन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. Dinvashi mora sumya karga divya, denya pason tacha moga pason tvrdya ukar taso bavurya. Daye nam chetai sumya ailai, yenyan tuja amka dados kelai, सर्गी कारण आमचे पोषण केलाय, मोगान तुझ्या आमकां एक केलाय. उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या, देण्या पासून ताच्या मोगा पासून व्हडल्या उपकारता सोबावुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय, विघ्नां आनवारांनी राखून व्हरताय, सदांनी तिची आदार दिताय, जिविताचे वाटेन चलयताय. उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या, देण्या पासून ताच्या मोगा पासून व्हडल्या उपकारता सोबावुड्या.
सर्वेस्पर आमच्या बापा या सर्गींच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जीवन आणि मोगान आम्ही वाडा शंकर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आधार आणि सर्गींच्या गुटांची अधिक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्वे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि समाधानान तुमकां धाडता. देवाची बोड उपकार.